मडगांवां आख्या पॉवर हाऊसाच्या बिल्डिंगेत फेक बल्ब विकतल्या दोगां आड गोवा कॅनान केस केल्या. आयएसआर मार्क नाशिल्ल्या बॉक्सार आशिल्ल्या दरा परस कमी दरान ते बल्ब विकताले. दोगूय पळे. स्लीप बूक पळयल्यार दोगूय सावंतवाडीचे. ते गोंयांत आयले कशे आनी पॉवर हाऊसाच्या बिल्डिंगेत तांकां परमिशन दिलें कोणे? असल्या गजालींतल्यान लोकांनी सादूर रावचें म्हूण गोवा कॅनान उलो मारला. Today we have got information from the consumer when they are paying the bills at the electricity department powerhouse at Ake that some persons are selling bulbs at a 100 rupees rate inside the premises of the department. So on which department? Electricity department at powerhouse, Ake Madgaon. Prior to this we had heard that such bulbs are being sold at LIC building in Penjim at Pato. So suspicious of that, I went to verify it. At that spot, I found two persons selling these bulbs, one of 15 watts and one 18 watts, and they claimed they are from some handicap organization. Then I questioned them. I said, "How is this bulb, which is being sold, as not having the ISI mark?" And when I questioned about the ISI mark, he started to be very doubtful, and then he withdrew, and both persons fled from the area. I called the police inspector, Margaon police station, and I requested them to send a vehicle to take the consignment. So we have brought now to the police station 39 bulbs of 15 watts, supposedly 15 watts, and one bulb of 18 watts. Now the bulb which is box states here that the cost of the bulb is 249 rupees. What we are deeply concerned is how these bulbs are coming in the state of Goa. Not only that, they are being allowed to be sold in the premises of the electricity department. Now, people are confused because the government also has announced a scheme that LED bulbs will be available at subsidized rate. Now, this is being taken advantage of, and such fraudulent persons are taking advantage and trying to sell these bulbs to the consumers. Copying this matter to the Chief Secretary, South Goa Collector, Director of Civil Supplies, and the Bureau of Indian Standards at Mumbai, as well as the Joint Electricity Commission at Delhi. Goa Can has launched the Consumer Rights and Responsibilities Awareness Fortnight from today. We appeal to the consumers. Be aware, be alert. If you come across such type of fake items, please report to the authorities. Do not fall prey to these fraudulent persons. कुडचड्यार ट्रकांची धांवपळ कमी जाल्ल्यान सध्या रस्तो लोकांक सेफ. मात ट्रकवाल्यांचो पोटा पाण्याचो प्रस्न सुटना. तांकां बायपास जाय. मात मिनाचो ट्रान्सपोर्ट बंद दवरचो न्ही. सरकारान बेगीन उपाय काडचो म्हूण ट्रकवाले मागतात. सरकार सिरियस ना म्हणून मिशन बायपास कोर्टात चल्ले. आमदार म्हणटा मिशनवाल्यांनी मात तरी मारते घेवंक जाय. कुडचड्यार मायनिंग ट्रान्सपोर्टाचेर स्पेशल रिपोर्ट. सगळ्यांक इस्कला वयत्या भुरग्यांक ऑफिसां वयता तांकां सगळ्यांक त्रास जाय. ह्या खातीर हो मायनिंग बायपास रोड जायो आनी हो डिमांड 8 वर्स पयलीं केल्लो. जेन्ना आतां आमी रस्त्यार भोंवता मोटरसायकल इतलें बरें दिसता भोंवपाक, कसलो कटकट नासतना भोंवता आमी बरें दिसता. ट्रक ना कांय ना कसलो कापना. जेन्ना ना तर कितले लोक मरताले. 2-4 म्हयने जाले खरें, पूण एकदम बरें चलता आनी मागीर दिसता बायपास हें गोवोरमेंटान जातलें बेगीन एक्शन घेवचें म्हणून हांव मागता. ट्रकवाल्यांक पडला तांच्या पोटा पाण्याचे. रस्तो खंयचोय चलता. एक एक्शन जावन ट्रक बंद केले ट्रका पोना पळ म्हणून. त्या भाशेन बसीचे ट्रका पोना बसी पोना पळोवन कितलो लोक हें जाला जाल्यार बस त्या बंद न्हय. तेचे भाशेन कारांचे एक्सिडेंट जाता. कार त्या बंद करनाय. पूण हें सगळें येयलें तें आमचेरीच येयलां. पूण मुगे सांगपा म्हळ्यार अशी आमी टॅक्स भरताय, हें भरताय, सगळें भरताय. रोडा पासून टॅक्स भरताय आमी. जाल्यार रोड बायपास आनी हें तें बायपास रोड जावपाकूच जायो. बायपास रोड टॅक्स भरून आमकां हें बंद करप हें आमचें अन्याय सामको. कित्याक लागून आतां आमगे ट्रक बंद जाले. आमकां कितें जोडपाक आहा तें आमकां पासून आमकां कांय मेळना. सरकार सिरियस दिसना म्हूण मिशन बायपास खंय सुप्रीम कोर्टात चल्ले. Other than this, we are always in a dialogue with the government. We want a dialogue with the government. We are having a dialogue with the state government. The response may be good or bad. That is a different story. We are also going in dialogue with the central government. We have already written to Narendra Singh Tomar, the Honorable Minister of Mines, Central Minister of Mines. तांचे कडेन आमची उलोवणी चालू आसा. And the third option is to go to Supreme Court.
लँड एक्विजिशन बिल राज्यसभेत अडकला. तात्पुरते उपाय आसात, मात मिशन बायपास तांचेर उलोवंक सोदिना म्हूण आमदार सांगता. आणि त्यांना रिक्वेस्ट केलं की टेम्पररी सोल्युशन हांवें तांकां 2-3 सोल्युशनां दिल्ली की टेम्पररी जे फुडल्या सिजनान वा आतां सिजनान मायनींग चालू करपाक जाय जाल्यार टेम्पररी सोल्युशन आमी काडपाक जाय. तेजेर आज पासून म्हाका तेणी फाटीं परतून येवंक ना. मायनिंग सुरू जाल्लेच ना. ई ऑक्शनाच्या ट्रान्सपोर्टाचेरूच कोफुसांव जावन कुडचड्यां मायनिंग ट्रान्सपोर्ट बंद. सरकाराक बायपास बांदपाक जमना आनी लोकांक बेशिस्त ट्रका मुळात जीव वगडावपाचो ना. बेशिस्त मिन ट्रान्सपोर्टाक सरकारा कडेन लोकांनी विश्वासपा सारको उपाय ना. प्रुडंटा खातीर मयूर नायक. मडगांवां नुस्त्याच्या मार्केटांत नुस्तेकारांची दादागिरी चल्ल्या. एसजीपीडीएन जागो मापून दिला आसतना नुस्तेकारांक नुस्तें वाटेर घेवन बसतात. यो वच करतल्याच्या आंगांक नुस्त्याचो वास म्हणून लोक बोवाळ मारतात. लोक म्हणटा एसजीपीडीएच्या चेअरमॅनाचे खंय लक्ष ना. नुस्तेकारांची वयर जागो दिला आसतना सुद्दां लोकांक सकयल बसून त्रास करता पळय आनी तेंगेलें तें उदक आनी हें सगळें पब्लिकांक त्रास जाता. तांकां तांचो बेनिफीट आहा पूण आमकां नुस्तें घेवपा वयता तेन्ना बरे कपडे सुद्दां पॅन्टी सुद्दां घातल्यार चिकलाय जाता. तांकां सांगलें न्ही, तांकां ऑफिसरान सांगलें आयकना. ते आमचे आम आदमीचे कितें आयकताले ते अशें आहा. लोक थोडे आंगार सुद्दां येवपाचे आहा नुस्तेकारांक. एक मार्केट एसोसिएशनान कोणी अपॉयंट करपाक बाबा तांकां हें दाखोवपा खातीर. लोक विटल्यात. मार्केटात खंय वचपाची माणूसकी ना. एसजीपीडीएच्या चेअरमॅनाचे खंय लक्ष ना. ताणें सगळ्यांक सारके हें करून दिले, प्लेसीस करून दिले. आतां पळोवपाक गेल्यार जे नुस्तेकारां आसात ती सारकी हेजेर जे पॅसेजीन भायर येवन लोकांक नुस्तें विकता आनी जे कोण लोक भितर सरता तांकां खूब आडखळ जाता. आनी हाका लागून लोक चडशे नुस्तें घेवपा वचना. कित्याक लोक भायल्या भायर घेवपाक सोदता. कित्याक लोकांक थिंग कंजेशन जाता आनी जे सरावंडींग आसा सारकी हळशीक जाल्ली आहा. हितूंक आमचो चेअरमॅन जावं मोविन गुदिनो कांयच लक्ष घालिना. कित्याक म्हाका दिसता की ही मेंटेन करपाची, क्लिननेस करपाची चेअरमॅनाची जबाबदारी आसा. तो तेजेर निग्लेक्ट केल्ले आसता आनी केअरलेस केल्ले आसता. एसी गाड्यांनी भोंवन जावचे ना. लोकांचे प्रस्न खंय चेअरमॅनान लोकां मदीं येवन सोडोवचे. जाणून मुद्दम भोगले. आज मडगांव नुस्त्या बाजारात वयर तांकां बांदून दिले आसता ते सकयल बसतात. ते सगळे झेलाचे उदकान सगळं लोकांले कपडे पेड्यार जातात, वास मारतात. अशे तरेचे अनेक हे ज्यो मडगांवांत प्रश्न निर्माण जाल्ले आसा आनी हे प्रश्न जर जाग्यार हाडटलो जाल्यार नागरिकां बरोबर एक मिटींग घेवची आनी स्वता तांणी सायकल मोटरीचेर हें भोंवन पळोवचें की एअर कंडिशन गाडी घेवन तूं मडगांव भोंवलोय, फातोर्डा भोंवलोय म्हणून तुका परिस्थिती समजूची ना. जाका भोगता ताका कळटा. प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय. घेवया एक विराम.